हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू चॅनल. सो आत्ताच हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला. टायम 4 जालो आहाय. हांव आयनिंग कोत्तालो. सगळें आतां शर्ट पॅन्ट आनी सगळें रोपा फेर बी मान जालें. कित्याक 5:30 मीस आहा. 5:30 वचपाक जाय आमकां. आनी थोडें आतां प्रिपरेशन चलता. च्या बी सगळी करून दवरली हांवें. सो आतां न्हेसोन बी रेडी. टायम 5 जाले आनी बाब गेलो कित्याक तो न्ही ऑल्टोबस न्हेसोता. आमकां मेन चर्च लागो ती राया चर्च. थिंग सारको पास जाता, देवा देवयता आनी तें सगळें जाता थिंगा. आनी चॅपल आहा तें हिंगा मांड्यार, आवर लेडी ऑफ मोन्शरात चॅपल मानोरा. सो इट्स मिसीस आनी हांवें बेबी आनी दाखयत राव. इट्स नायस एंड बेबी फ्रेंड्स. आनी नायसा बेबी जाय दिसांनी येयले आनी बायलूय जाय दिसांनी येयल्या व्हिडियो. सो आतां वयता आमी मिसा आनी मागीर हांव तुमकां येयले म्हणटोर मेळटा. आनी बायल आनी हिंचय मुखार चलत हिंचय चलते. आनी वाडो आमगेलो मानोरा वाडो. आनी मीस न्ही भायल्या वद्दान कोत्ताय सगळें कित्याक बरें जाता. फादरीन सगळें बरें अरेंजमेंट केलां. आनी आतां थिंग न्यू स्टेज केल्या, गार्डन केलां, सगळें केलां. सो थिंग बरें जाता. सो बरें आतां वारें मारता. क्लायमेट बरो आहा, थंड सारको. आनी आमकां न्ही आमगे घरा कडच्यान कपलाक वचपाक 6 मिनटां वाट. चड येना. आनी राय चर्चीक वचपाक ऑलमोस्ट 10 मिनटां लागताय. सो सगळें क्लोज बाय आहा आनी लोक वयताय चोय. सगळो बरो हें जालो आहा. थोडे म्हगे फ्रेंड आहाय ते मुतीर दोंगराक गेले. थिंग तो उमाव घेवपाक थिंग गेलो आहाय. मिसा ते ग्रेट चर्चीन बी मिसा गेलोले आनी मोती दोंगरा उमाव घेतले. म्हाका आपयलोलो. हांवें म्हणलें ना रे, हांव बाय भुरग्या बरें मिसा वयता कित्याक भायले बरी वयता तें बरें जाता न्ही. आनी तेका मागीर चोया सांजचें केश को कितें तें घरा कडच्यान आनी काम थोडें काम उरलो आहा बारीक बरें. तेंचें बरें घर काडलें कोणें चयली. आतां आमी पावत येयली. सो हेच थिंगा चॅपल आहा, हे थिंग. सो हिच पावले आमी फ्रेंड्स चयले. आनी हेवटेन फाटल्यान वचपाक आमकां आतां. सो मिसास आनी चोय आतां घर पावले फ्रेंड्स. आनी आठ टायम 8:30 जायतेली. जेवण हेचोय पेज केले आनी तोरा फोडी केले चोय आनी मिऱ्या कुडी आहा. सो 2 आयटम आनी सगळें बरे भशेन जालें. मिसा आयज सर्वीस आहली ती आनी आमकां थिंगा टीव्हीर ते पिक्चर दाखयलेले देवा गेले. देवा केश को तो फुरसार मारला. आनी मेन थींग आतां सांगपा म्हणल्यार चोय फ्रेंड्स, देव आमचे बसत मेला फुरसार. आमकां तेणें संवसारान धाडलें आनी एक बरो जिवीत दिलो. पूण आमी एकमेकाचेर केन्ना राग धरपा न्ही. आमी तरी उलयना जाल्यार उलोवपाचें. भाव भयणीको उलयना, चेडो आवयको उलयना आनी शेजारी एकमेकाक उलयना. पूण तें कितें जालें तें आमी सगळें सोडून दिवपाचें आनी एकमेकाक फॉरगिव करपाचें. कित्याक हो टायम आहा फॉरगिवनेसाचो चोय. जेदो आमी बरें ना पडटाय न्ही, आमकां कोण पावतलो? जो भाव भयण तीच आमकां पावतली. सो ते राग बाग कितें आहा शेजाऱ्यांचेर आनी कितें तें सगळें सोडून दिवपाचें आनी बरें शांतीन खुशालकायेन आमी हें बरें जिवीत काडपाचें संवसारांत. कित्याक आयज काल तेंच आहा एकवट जाय. सदां एकवट आसपाक जाय. शेजाऱ्या कडेन आनी कितें कोणा कडेन कोणाक तरी फाल्यां सकाळीं वीश कोत्ता जाल्यार एक पर्सन एक बरें तें हें आसपा जाय, एक मोग आसपा जाय. आमगे वाड्यान आमगे कम्युनिटी आमगे सोयऱ्या मदें जावं घरान आमगे व्हडलीं घरां आसताय चोय. भाटां बेसां आमगे गाडी आसताय, सगळें आसता. पूण घरान खुशालकाय आसना, शांती आसना. आमी एकमेकाक उलयनाय आनी ती जेलसी जाताय. हें राग बाग कितें आहा तें सगळें सोडून दिवपाचें, खुशालकायेन जिवपाचें. कोरोना वायरस जालो तितून लोक मोन गेले बाबडो. पूण आमकां देवान संवसारान दवरलें, आयचो दीस दिला. हो संवसार आमी चोयताय चोय. हातपांय आहाय सगळें आहा, बरें आहा चोय. तेका लागून कितें जाता तें सोडून दिवपाचें आनी फॉरगिव करपाचें आनी एकमेकाक उलोवपाचें आनी कितें आहा तें बरें चोय स्प्रेड करता. कितें न्यूज आहा तो दुसऱ्याकूय स्प्रेड करपाचो आनी सगळें आमी बरें करून रावपाचें. आनी सगळ्यांक तुमगे ड्रिम्स कितें चिंतलो आहाय ती सगळीं कामां जाल्या प्रमाण मागोता. आनी लास्ट थींग सांगपा म्हणल्यार चोय व्हेरी इम्पॉर्टंट थींग, जी गार्बेज प्लास्टीक जो आमी यूज करता डेली. मार्केटान सावन प्लास्टीक येता, पोसऱ्यांचेर सावन हिंगा थिंगा कितू प्लास्टीक आमी कंज्यूम करताय आहा आमगे घर. पूण तो न्ही फ्रेंड्स आमकां ते हेजेर मेसेज दिलो आहा प्लास्टीक न्ही उलपावपा न्ही. आतां जायते वाड्यांनी
डस्टबिनां आसपा न्हय घोडये आमगे वाड्यार पासून डस्टबीन ना पूण आमगे वाड्यांनी एवरी विकान 10 दिसांनी ते गार्बेज कलेक्ट करपा येते प्लास्टीक स्पेशली ते प्लास्टीक न्ही पोतयेन घालून दवरपाचे रोडार दवरपाचे ते नोआ बी अशें करून येतात ते कलेक्ट करतात कितें उरपा येयलें न्ही तो एनवायरमेंटा इफेक्ट जाता तो इफेक्ट मागीर आमकां पडटा जावं घराको कितें म्हणटू हे तेंच्यांनी सर्वीस दवरपा जाय सगळे कंट्रींचो एक प्रॉपर डस्टबीन आसता ते सगळे आसता पूण हे प्लास्टीक व्हेरी डेंजर ताका लागून जात जाल्यार पसऱ्यांचेर बी आमी आतां वयताय न्ही जाल्यार कसलें बेश्टें कुडके बॅग बीग जावं कितें व्हरपाचें आनी कित्याक तें प्लास्टीक स्टॉप करपाक प्लास्टीक आमी घरा हाडना जावपा नाजाल्यार पोती जाताय चड दुदा पोती आनी केसो आनी तो एक मागीर डिजास्टर जाता आनी खूंय ना खूंय मागीर उडोवपा पडटा ना म्हण आमी दुसऱ्यांगे भाटांनी उडोवपा न्ही रस्त्यांनी उडोवपा न्ही खूंय उडोवपा न्ही अशें करून कितले रस्ते आसाय दाखोवपाक गेल्यार जायते रस्ते आसाय अशें करून जायते लोकांनी अशें करून कचरो बी उडयलो आहा पूण तें मातसो आमी आमगे एनवायरमेंट क्लीन दवरपाचो हेजेर आहा सगळें आमगे एनवायरमेंट तर आमी क्लीन दवरलें जाल्यार आमगे हेल्थूय बरो उरतलो आनी सगळें बरें उरतलें सरावंडींग मातसो चोवपाचें कित्याक जेन्ना फेस्त आहा तेन्ना क्लीन करपा न्ही ईच एंड एवरी डे आमगे सरावंडींग बरें दवरपा जाय ताका लागून कितें आमगे भलायकी बरी उरपा सो ही मॅसेज आमकां आमगे चॅपलांनी दिले आनी डे टू डे आमगे लायफान आमी जाणाय कशें करून तो सगळो हें करपा जाय तो सो हें इतलें आहलो फ्रेंड्स आनी सगळें म्हणटू बरे भशेन जालें सगळीं तुमी हॅप्पी रावाय सदां तुमचे पासत मागता तुमी म्हजे पासत मागताय गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरी वन ईच एंड एवरी फॅमिली आनी सगळें जें आमी कितें चिंत्ताय आनी कितें कोत्ताय सगळ्यांगे ड्रिम्स बरे भशेन जावपा हांवूय मागोत फ्रेंड्स आनी हो आमगेलो जे हें चलत आतां लेंथा हेंचो फाल्यां निमाणो दीस आसा सगळें बरे भशेन जावपा आनी सगळें हुशालकायेन आसपा हांव मागोतां सगळ्यांगे जिवीत बरे भशेन जाल्या पळोवन मागोतां सगळ्यांगे चिंतना कितेंय जावं आनी घरान एक खुशालकाय हाडाय आनी एकमेकान मोग करून शांतीन रावाय ओके पीस शांतीन रावपाचें आनी कांय ना खुशालकाय आयचो दीस खुशालकाय फाळ्या आनी फुडलें तें चिंतपा न्ही आयचें आयज 10 वर्सां आमी चिंतपा न्ही केन्ना आज कितें जाता तितलें फ्रेंड्स आनी हो ब्लॉग हांवें धाकटो केलोलो तुमकां कशें करून लागलो चोवपाक चॅनल सबस्क्रायब कराय लायक कराय आनी मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान टिल देन टेक केअर फ्रेंड्स बाय बाय